माझ्या कडेन केशी आसात, हांव खूब युनियनाचें काम करता, बार्ज बॅन माझ्या कडेन युनियन आसात. हे जे हांगा करप्शन चल्लां पळय कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी हो सरकार जे करप्शन करतात, ह्यो ज्यो हांगा बोटी जितल्यो आसात पळय कॅशिनो आनी सगळ्यो, ते कितल्याची सर्वे आसा काय म्हणून विचारचें. कारण हांगा खंयच्याय वॉटरांत इनलँड वॉटरवेजा प्रमाणे विथआउट सर्वे बोटी चलोवपाक जायना. एकाक तरी आसा सर्टिफाय मॅन पॉवर जाय, म्हणजे मास्टर ड्रायव्हर हे सर्टिफिकेट होल्डर जाय. आनी हांगा करप्शन कशें चल्लां, बॉम्बेच्यान एक एजंट आसात तन्नू म्हणून बार्जींचो, गोंयच्या सगळ्या बार्जींचो, तो UPच्यान लोक हाडटा, बॉम्बे एजंट आसात, तेच्या बाबडा कडेन 2.5 लाख रुपया घेतात, 2.5 लाख सेलराच्या जॉबाक. आनी CDC सर्टिफिकेट काडपाक जाय म्हणून ताका बोटीर घालतलो म्हणून सांगता. आनी बोट म्हणजे ताका सांगता, तांकां बाबडे कांय खबर ना बोट म्हटल्यार कितें. ते हांगा हाडटा आनी बार्जीर हाडटात आनी बार्जीर ताका ट्रेनिंग म्हणून 4 म्हयने दवरतात. 4 म्हयने ताचें पुलीस व्हेरिफिकेशन कितें आसना. आनी हो कॅप्टन ऑफ पोर्ट ते कांयच पळयना. डिली बिल्डकॉनाची ज्यो जितल्यो ह्या आसात थंय वेसल्स आसात एकट्याकय सर्वे ना. हांवें चीफ सेक्रेटरी कंप्लेंट केल्या, सेक्रेटरी इनलँडाक कंप्लेंट केल्या, तेजेर कोणूय एक्शन घेवना. आज गोंयच्यो बार्जी बिंदास नो NOC नासतना बिंदास गोंयच्या आमच्या उदकांतल्यान महाराष्ट्रात कर्नाटकात वयतात. एक्चुअली NOC घेतल्या शिवाय कॅप्टन ऑफ पोर्ट आनी लेबर कमिशनाची NOC घेतल्या शिवाय बार्जी हांगाच्यान काडूंक जायना. पूण हो कॅप्टन ऑफ पोर्ट जे आसा हे सगळें हांगा सेटींग चल्लेलें आसा, करप्शन चल्लेलें आसा. कारण जर सर्वे नासल्यो, जर लिगल आसा जाल्यार कोण पयशे दिवचो ना. इल्लिगल जर करपाक मेळटा थंयच पयशे मेळटात. म्हणून हांकां इल्लिगल करात तुमी आनी आमकां पयशे दियात, अशें ह्या सरकार चल्ल्यात. खंयच्या तरी मार्गान हो पयसो हाडपाचो अशें चल्लेलें आसा. आनी म्हणून आज गरज जी आसा ती आम आदमी पार्टीक निवडून दिवपाची गरज आसा. जे आमचे प्रोग्राम आसात तेजेर त्या प्रोग्रामाचेर विश्वास दवरून तुमी फुडें वचपाची गरज आसा.